आयज चवथ मांगल्याचे आणि खोशयेचे प्रतीक आशिल्ले गणपती आयज लोकांच्या घराघरांनी पावलो। गणपतीच्या आगमना वांगडाच गोंयभर उमेदीचे वातावरण फाकला। कोरोना महामारीक लागून चवथीचेर निर्बंध आशिल्ले, पूण महामारीचो प्रभाव उणो जाल्ल्यान लोक उमेदीन आसात। गोंयांत अंदू पयल्याच फावट सरकारान बाजार भरयल्ले, हातूंत थळाव्या लोकांक वेवसायाचे व्यासपीठ सुद्दां मेळिल्ले। गोंयची चवथ ही खाशेली, घुमट आणि माटोळ्यांनी सजलेली। कामा निमतान भायर आशिल्ले गोंयकार लेगीत चवथीच्या निमतान घरा आयल्यात। आतां फुडले 5, 7 आणि 9 दीस गोंयभर चवथीची उमेद आसतली। आता 2 वर्षांनी कोविड झाल्या उपरांत परत चवथ येयला, तुका कितें दिसता, कितली उमेद जाल्या? खूप उमेद झाल्या. खूप बीन खूप गेल्या फावटी कमी मारलेलो, ह्या फावटी खूप मारतली. हाडलो तुवें फोग? हय, कितलो हाडला? खूप हाडला. खूप हाडला? मागीर तुका उमेद जाल्या न्हू? बरें बरें. तुमगेर कितले दीस गणपती? 5 दीस.
5 दीस मागीर तुका सुटी पडली बरें तुजें नांव कितें आं आदित्य उमेश शब्दावकर. हय म्हाका बरें दिसता 2 वर्सां कोविडान गेल्या कारणान सामकी चवथीची उमेद आशिल्ली ती खूब कमी आसली. लोकांचे बाजाराक लोक ना, शॉप म्हणजे बाकीचे शॉपिंग करपाक, बाकीचे भुरग्यांचे शॉपिंग कांयच नासलें. ताका लागून आतां बाजाराकूय बरी एक वेगळी तेजी येयल्या. गणपती लोक व्हरपाक, गणपतीची चवथ म्हणजे बरी उमेद येयल्या लोकांक. आनी ते उमेदीन लोक पयलींची 2 वर्सां पयलीं जशी उमेद आसली ते उमेदीन परत लोक आपले गणपती आतां चवथ करपाक फुडें सरल्या. ह्या कोरोना महामारीन खुबश्या लोकांक त्रास जाल्या भितर. त्या गणपती बाप्पान खंय तरी तेचेर कंट्रोल हाडला. ह्या 2 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे नव्या जोमान, नव्या शक्तीन उमेद जाल्ली आसा.